पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयज भगवान बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंती निमतान बिहारच्या जमुई हांगासर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत वांटेकार जाले। ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 6,640 कोटी रुपयाच्या उदरगतीच्या कामाचो बुनियादी फातर बसयलो तशेंच लोकार्पण केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 150 रुपयांच्या चांदीच्या नाण्याचे आनी 5 रुपयाच्या टपाल तिकेटाचे अनावरण केलें। ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की आदिवासी जमातीची उदरगत करप हें तांच्या सरकाराचें मुखेल ध्येय आसा। धरती आबा बिरसा मुंडा के मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। बिहारचे मुखेलमंत्री नीतीश कुमार हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब 150 साल वर्ष हो गया है, तो साथ ही जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए ये उसके साथ साथ इन सब चीजों के अलावे यानी जो जनजातीय गौरव दिवस उस सब के अलावे तो बिल्कुल जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी 6,600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये तो मैं इनके लिए अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि यहां इतनी बड़ी संख्या का सब काम यहां करवा रहे हैं और यहां पर आकर के इन्होंने कहा है और अभी एक एक जगह एक एक चीज को उन्होंने खुद भी देखा भी है और ये काम भी किया है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज दिल्लींतल्या बनसेरा पार्क हांगासर भगवान बिरसा मुंडा हांचे प्रतिमेचे अनावरण केलें। ह्या वेळार उलयतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की भगवान बिरसा मुंडा हांणी ल्हान पिरायेंतूच आपले पुराय जिवेत आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर खर्च केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सत्तेर येतकच आदिवासी जमाती खातीर खूब येवजण्यो चलणुकेन हाडल्यो। काँग्रेसीच्या राजवटीन आदिवासी समाजा खातीर बजेट आशिल्ल्यान 28,000 कोटी रुपया जाल्यार आशिल्ले बजेट 28,000 कोटी जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे बजेट वाडोवन 1,33,000 कोटी केला अशें सांगलें। भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है, ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जो भव्य मूर्ति आज यहां बांसेरा के शुरुआत में दरवाजे पर लगाई गई है, वो मूर्ति कई सालों तक भगवान बिरसा मुंडा का संदेश हमें याद दिलाएगी। जनजातीय गौरव के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम, 75 साल की आजादी में पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने। कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट इसमें जनजातियों के विकास के लिए 28,000 करोड़ था। मोदी जी के अंतिम बजट 24-25 में 28,000 करोड़ की जगह 1,33,000 करोड़ रुपया आदिवासी विकास के लिए। आदिवासी उदरगत खात्याचे संचालक दशरथ रेडकार हांणी भगवान बिरसा मुंडा जयंतीच्या निमतान गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीची पत्रकारांक माहिती दिली।
तांणी सांगले की 15 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर 2025 मेरेन जनजातीय गौरव वर्स मनयतले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत साखळेच्या रवींद्र भवनात धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हे येवजणेचे उक्तावण करतले। उपरांत पत्रादेवी पेडण्यां बिरसा मुंडा गौरव रथ यात्रेक 5वो पावटो दाखयतले। हे विशींची कार्यावळ धारबांदोड्या जातली आणि थंय सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर हे मुखेल सोयरे आसतले अशें श्री दशरथ रेडकर हांणी सांगले। 150वें वर्ष त्याची बर्थ एनिवर्सरी म्हणून मनयतले फाल्यां आणि आमचो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्स न्यू दिल्ली हांच्यानी एक प्रोग्राम केलेलो आसा की 15 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर ह्या दिसा पासून जो बिरसा मुंड्याच्या हेचेर एक अवेअरनेस प्रोग्राम करचो आणि त्याच्या ह्याच्या बाबतीत त्याच्या म्हणजे मानवताच्या बाबतीत तेणे जे कितें केलां ते लोकां फुडें हाडचें म्हणून एक 15 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर पासून प्रोग्राम करपाचे आमी दवरलेले आसा आनी आमचो प्रोग्राम आसा। तसोच आमकां मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्सान हें बी सांगलेलें आसा की बिरसा मुंडा 150व्या बर्थ एनिवर्सरीच्या निमित्तान आख्खे वर्सभर म्हणजे 15 नोव्हेंबर 2024 ते 15 नोव्हेंबर 2025 ह्या वर्सा ह्या कालावधीन तुमी बिरसा मुंड्याचे हेचे लागून जागृती करपाक लागून प्रोग्राम केला म्हणून तितून आमकां खूब स्किमी बी आसा त्या स्किमीचेर तुमकां मार्गदर्शन करचें आनी एक्सप्लेन करचें लोकां मदीं त्यो स्किमी पावच्यो। दिल्लीतल्या एनसीआर वाठारांतली हवेची गुणवत्ता अतिशय गंभीर जाल्ली असून कांय वाठारांत गुणवत्ता निर्देशकांक 450 ओलांडलो आसा। फुडले 2 दीस तातूंत धुक्याची भर पडटली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। वायू प्रदूषणाच्या वाडट्या पातळेक लागून नवी दिल्लींतल्यो सगळ्यो मुळाव्यो शाळा आयज सावन फुडलो आदेश ये मेरेन ऑनलायन पद्दतीचेर चलतल्यो अशे निर्देश दिल्लीचे मुखेलमंत्री हांणी समाज माध्यमांतल्या संदेशा वरवीं दिलो। हवेचो दर्जो मापन करपी समितीन दिल्ल्या इशाऱ्या उपरांत हो निर्णय दिल्ली सरकारान घेतला। सरकारी नोकरी दिता अशें सांगून फटवणूक केल्ल्या प्रकरणांत मडगांव पुलिसांनी 2 बायलांक अटक केल्या। कारवार हांगासर सीबर्ड नौदळान नोकरी दिता अशें सांगून मडगांवच्या एका युवका कडल्यान 16,12,500 रुपया घेवन ताची फटवणूक केल्या आरोपा खाला नेसायच्या विशा गावडे आणि कारवारच्या सोनिया आचारी हांकां अटक केली। मडगांव पुलिसांनी सांगले संदीप बोरकार हांकां कारवार हांगासरल्यान सीबर्ड नौदळान नोकरी दिता अशें सांगून ह्या दोनूय बायलांनी 2020 वर्सा ताचो भाव सुनील बोरकार हाचे कडल्यान 16,12,500 रुपया घेतिल्ले अशें कागाळीन म्हळां। पुलीस ह्या कागाळीची कसून तपासणी करता। गुरू नानक देवजींची 555वी जयंती अर्थात प्रकाश पर्व आयज गोंया सयत पुराय देशभर व्हडा उमेदीन साजरी जाता। जिणे सीख धर्माची स्थापणूक केल्या ते पयले सीख गुरू नानक देवजी हांची जयंती निमतान हो उत्सव साजरो करता। ह्या निमतान गुरुद्वारांत भजन कीर्तन कार्यावळीचे आयोजन केल्ले आसा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गुरू नानक देवजींच्या प्रकाश पर्वा निमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या। गुरू नानकजी हांचो मोग विश्वास सत्य आणि त्यागाची शिकवण सगळ्यांक नैतिकतेचे बद्दल मार्गदर्शन करता अशें तांणी आपल्या संदेशान म्हळां। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आपल्या संदेशान म्हळां की गुरू नानक हांच्या जीवन चरित्रांतल्यान समानता करूण आणि मानवतेच्या सेवेविशीं प्रेरणा मेळटा। बिहारान सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या आशियाई हॉकी करंड सर्तीन काल भारतान थायलंडाचेर 13-0 अशें जैत मेळयले। भारताचे वतीन दीपिकान बरी कामगिरी करून 5 गोल मारले। हे सर्तींतले भारताचे हे सेगीत 3रे जैत जावन आसा। भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमधल्या T20 क्रिकेट माळेंतलो निमणो खेळ आयज सांजेच्या जोहन्सबर्गच्या वॉन्डरर्स मैदानाचेर जातलो। या 4 सामन्याच्या माळेंत भारत 2-8-1 अशा फरकान आघाडीचेर आसा। भारतीय वेळाप्रमाण रातच्या 8:30 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।